Gaudete et exultate apostoliक पत्रांत आईच्या काळार बगेवनपणाक आपोवणे म्हणले विशीं पापा फ्रांसीस शिकोवन दितना मातेवाचे सुवार्थेंतले 8 भागी बुनियाद जावन घेता. तेच परी ह्या 8 भागींक वाळ्या विरोध वेचे म्हणून वलायता. जेजूचे शिकवणेंतल्यो ह्यो संगती आकर्षक तरी संसार दुसरेच कुशीन आमकां वडता देखून जेजूची शिकवण पाळची वाळ्या विरोध उपेवची गजाल म्हणून सांगचे सारकेंच दिसता. 8 भागी विशीं आनी ते पाळपा विशीं शिकोवन टापच्या अध्यायाक पापा मेस्त्रीच्या उजवाडान म्हणून वलायता. भाग्यवानपणाक वेंगचे दिसेन जायती शिकोवन आसत तरी जेजूच्याच उतरांनी आनी ताचे सताचे शिकोवणेक गुमान दिवचे तितले परिणामकारी लिसांव दुसरे ना म्हणून सांगून पापा फ्रांसीस 8 भागींत भाग्यवानपण जिवचे विशीं जेजून सादी शिकोवन दिल्या म्हणटा. 8 भागी पापा साहेबान सांगच्या प्रमाणे एका क्रिस्तांवाचे वळखीपत्र वा आयडेंटिटी कार्डी वय आनी दीस पडते आमी नियाळीचे जाल्ली जेजू आमच्या मेस्त्रीची तस्विरी वय. 8 भागींचे शिकवणे विशीं उलयतना पापा साहेबान भागी म्हणलो शब्द भाग्यवंत म्हूण अर्थ करून घेवन विवरिल्ले. 8 भागी जिवितांत पाळूंक व्हड प्रेरण दितात आनी पाळचे विधानय शिकयतात. तर आज 8 भागींतले भागी शब्द काडून भाग्यवंत म्हूण बदलूचे होमवर्क बोवर ताबरीत जायत. आधुनिक समाजांत ह्या वाळ्या विरोध वेतात तशें आसचे शिकोवणेंत फाटलाव्यां तारूं फुडें वचूं.